नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरुवात करतात. सविस्तर खबरां पयली पळोवचे मुखेल खबरो. दरेका कार्यकर्त्यान जिखचो आपलो बूथ, तेन्नाच आमी साखळे मतदारसंघासयत जिखतले गोंय. दरेका कार्यकर्त्यान आपल्या बुथाचेर भाजपाक 75% मतां मेळोवपाचो करचो यत्न, मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन. रस्त्यांचेर अतिक्रमण, पार्किंगाची व्यवस्था, सीसीटीव्ही कॅमेरे, स्मार्ट मीटर, बांदकामांनी जावपी वाड हेर वेगवेगळ्या महत्वाच्या विशयांचेर मोर्जेची ग्रामसभा बरीच चर्चेची जाली. राज्यातल्या 380 सेल्फ हेल्प ग्रुपाक आरडीए वरवीं मेळ्ळे 450 कोटी. बायलांच्या उद्देगांक आणि व्यवसायांक चालना दिवप हो सरकाराचो हेतू, सांगता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. पालिकांच्या वॉर्डांच्या फेररचनेविशींचो आदेश राज्य वेंचणूक आयोगान निमणूक केलो रद्द. या वेंचणुकेच्या निर्णयाक दिवचलकारांनी दिला येवकार. वाळपय नगरपालिका क्षेत्रात येवपी मासोड्डे वाठारांतली न्हंय जाल्या प्रदूषित. ही न्हंय बेगोबेग नितळ करूंक ना जाल्यार हुंवार येवपाची शक्यताय, सांगता थावे. आणि गोंयांत 24 आणि 25 तारखेक पडटलो वादळी वाऱ्या सयत पावस. हवामान खात्यान जारी केला येल्लो अलर्ट. आता खबरो विस्तारान. येता ते वेंचणुकेत आमकां बूथ जिखप महत्वाचें आसा. दरेका कार्यकर्त्यान आपलो भाग आणि बूथ जिखचो, तेन्नाच आमी साखळे मतदारसंघा सयत गोंय जिखतले. दरेका कार्यकर्त्यान आपल्या बुथाचेर भाजपाक 75% मतां मेळोवपाचो यत्न करचो, अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. आयतारा साखळे मतदारसंघातल्यो भाजप महिला मोर्चा आणि युवा मोर्चा समिती जाहीर केल्यो. हे कार्यावळी वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. फाटली 15 वर्सां कंटिन्युअसली माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या कार्यकाळात म्हणजे लोकांची सेवा करपा खातीर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट हाच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येकाच्या घराघरापर्यंत पावल्या. तुम्ही काढून पळयात, एकूय घर अशें आसचेना की ज्याच्या पर्यंत भारतीय जनता पार्टीचे म्हणजे सरकार पावूं ना. अरे हय, दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या निमित्तान ताका 2000 रुपया जाणटेल्या भाऊ आमच्या बाबाक मेळटा आसतले. म्हणजे एखाद्या भयणीक म्हणजे आम्ही म्हणतात त्या गृह आधाराचे पैसे मेळटा आसतले 1,500 रुपया. हय, येता त्या इलेक्शनाच्या पयलीं आमी ते पैसे वाडोवपाचे आहा हाच्या म्हाका खात्री आसा. ते DSS कार्ड आसतले त्याचे 4.5 लाखां वयल्यान आमी ते तर 100% लोकांच्या हातान आसा. आमी नव्यान आतां केल्ली सीएम स्कॉलरशीप पोर्टल. एखाद्या आमच्या भुरग्याक जर शिकपा खातीर पयशे कमी पडटा आसत जाल्यार ताका सीएम स्कॉलरशीप पोर्टलाच्या माध्यमांतल्यान तांणी भरलेली फीस ताका परत मेळपाक जाय. ती ताका मेळची हाच्या माध्यमांतल्यान आसतले. आमी मिल्क इन्सेंटिव्ह आसतले, जे दूधकार भाव आहा तांचो इन्सेंटिव्ह पयशे वाडोवपाचे आहा, जे शेतकार भाव आहा तांचे पयशे वाडोवपाचे आसात, कलाकारांची पेन्शन आसतली किंवा आमच्या अपंग भावांची पेन्शन आसतली. आणि या सगळ्या माध्यमांतल्यान आमी खंयच्या ना खंयच्या माध्यमांतल्यान भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे प्रत्येकाच्या घरात पावता. फाटल्या 15 वर्साच्या कार्यकाळात आमी प्रत्येकाक सेवा समर्पण भावनेत दिवपाचे काम हे सातत्यात केलां. हांवें विशय तुमच्या फुडें इतक्याच खातीर केलो की आमी म्हणटा की येता त्या इलेक्शनाक आमकां बूथ जिखप हो म्हत्वाचो आसा. प्रत्येक बुथा वयल्यान 5 दुनी 10 जण म्हणजे कमीत कमी 10 कार्यकर्ते हांगासर आसा. आमी हो विश्वास करपाक जाय. आमी जिखतले, आमकां दुबाव ना. आमी साखळी जिखतले आनी आमी गोंय बी जिखतले. पण आमकां विश्वास जाय, आमकां विश्वास जाय तो आमचो बूथ जिखपाचो. आनी तोय बी कसो, आमी ताका म्हणटा 75% मार्जिनात आमकां आमचो बूथ जिखपाक जाय. आणि प्रत्येकान जर हो संकल्प करीत की हय म्हजो बूथ जिखपाची जबाबदारी माझी, माझ्या बुथावयल्या 100% लोकांक कन्विन्स करपाची जबाबदारी माझी. कोण तरी आसतलो दुसऱ्या पक्षाच्या विचारसरणीचो आसतलो, कोण तरी रागार जाला आसतलो, कोण तरी दुखावला आसतलो. 100% सगळ्या जाणांक आमी सॅटिस्फाय वांगडाच करूंक शकता अशें ना. की सर्वात शेवटी जो आसता पळय न्ही, मत मारूंक जेन्ना वयता तू येयला म्हणून हांव मत मारूंक येता म्हणटा तो. हांव तुज्याच खातीर मत मारता म्हणून आमकां तू म्हणजे पार्टीचो कार्यकर्तो
हो चड म्हत्वाचो आसता. आयज म्हाका महिला मोर्चाचे अध्यक्ष म्हणून निवड केल्याबद्दल आमच्या गोंय राज्याचे सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे सगळ्यांचेच लाडके दोतोर हांकां हांव मना काळजाच्यान देव बरें करूं म्हणटा. आयज हांगा हांव पावलें जाल्यार दोतोरा खातीर पावलेलें आसता. तशेंच आयज आमची भारतीय जनता पार्टी खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयतारा मोर्जे पंचायतीची ग्रामसभा सरपंच विलास मोर्जे यांच्या अध्यक्षतेखाला झाली. हे बसकेत रस्त्यांचेर अतिक्रमण, पार्किंगाची व्यवस्था, सीसीटीव्ही कॅमेरे, स्मार्ट मीटर, बांदकामांनी जावपी वाड आणि गटार व्यवस्था अशा वेगवेगळ्या महत्वाच्या विषयांचेर सविस्तर चर्चा झाली. गावातल्या लोकांच्या प्रश्नांचेर आणि गरजेच्या उपायांचेरूय भासाभास करून उदरगतीच्या कामांचेर भर दिलो. आता पहिलेच फावटी सीसीटीव्ही बसयल्या, कशें कितें जातलें फुडले प्रोसेस चालू आहा. जे आयसोलेटेड पॉयंट आहा थंय कॅमेरा नासले, जे एक्सिडंट जाता आनी कळना आनी कोणाची फॉल्ट कितें जाता, चोरी जाता. ग्रामसभेक वारंवार ते लोकांचे प्रश्न हे आसतले की सीसीटीव्ही मोर्जेक सगळी आसपाचे सगळ्या गांवांत, बिचार आसूं जावं ते इंटरनल रोड आसूं, गार्बेज हाडून कोण उडयता. सो ग्रामसभेक आनी पंचायत मंडळान अशें डिसिजन घेतलें की सगळ्या गांवांत ते सीसीटीव्ही कॅमेरा इन्स्टॉल करून जे जायना थंय सोलर पासून करून कनेक्टेड थंय बसोवपाचें आनी जे मॉनिटरींग मशीन आहा, डिवायस आहा तो पंचायतीन आसतलो. जर कितें जालें जाल्यार आमी आमचे कडेन तो डेटा आसतलो. म्हणून म्हाका दिसता ही बरी गजाल. पयले फावट मोर्जेन जाल्या मोर्जे पंचायत म्हाका दिसता आमी हेच्या फुडें आनी DRS म्हणून हें हाडलां ते ग्रामसभेक लोकांक डेमो दाखयतले. अशें करून खुबशे प्रोजेक्ट पायपलायनीन आहा की ते रोखडेच जायना, पूण स्टेप बाय स्टेप जावं ती लायब्ररी जावं हे आतां तुमकां कॅमेरा सीसीटीव्ही दिसता. सो म्हाका दिसता ही कामां बिफोर डिसेंबर, कमींग डिसेंबर सगळी तारीख लागतली आनी तुमकां पळोवंक मेळटलें की मोर्जेन डेवलपमेंट पंचायत थ्रू जातलो. कित्याक पंचायत मंडळान भरपूर कामां केल्लीं आहा, जावं ते फुटपाथी जावं गटर जावं ते तेंचे रिटेनिंग वॉल जावं ब्रिजीस अशें आपल्या ऑर्डर भरपूर डेवलप करून कमी कितें तरी आसतलें ते ग्रामस्तरांनी आमच्या नजरेक हाडून दिवपाचें. ताचेर आमी तोडगो काडपाक तयार आसा. तशेंच आमी एक क्विक रिस्पॉन्स सर्वीस टीम लॉन्च केल्या जी मनसुनाक स्पेशल गरज आसतली की जर एक भेणी पडली, झाड पडलें माडार जाल्यार त्या घरकाराक फोन मारता, फायर ब्रिगेडीक थंय वचना, फायर ब्रिगेड आनी खंय तरी कॉल एटेंड करता. सो ते एटेंड केल्या उपरांत तो हांगा पावंक शकना आनी त्या घरकाराक त्रास जाता. सो आमी पंचायतीन 5 लेबर घेतले, सगळे इक्विपमेंट तांकां आसतले 1 तारखेच्यान जुनाच्या. आनी तो प्लंबर, सरपंच, सेक्रेटरी आनी तो सरपंच, सेक्रेटरी आनी मेंबराची एक टीम आसतली. ताका कॉन्टेक्ट केल्यार 24 hours तुमकां क्विक रिस्पॉन्स टीम आमची वयतली आनी ते कितें हें जालां तें क्लियर करून दितले. सो हे आमी तुमच्या माध्यमांतसून लोकांक सांगूंक सोदता आनी तो ह्या ग्रामसभेक आमी नंबर डिस्प्ले करतले. बायलांक स्वताची मजत करपी गट आर्थीक नदरेन घटमूट करपाचे दिकेन सरकारान व्हडलें पावल उबारलां. आतां मेरेन राज्यांतले 380 सेल्फ हेल्प ग्रुपाक RDA वरवीं 450 कोटी रुपया मेळयले. सांखळीन आयोजीत केल्ल्या पुरोहिताचे फेस्त कार्यावळींनी तांणी वांटो घेतलो. बायलांच्या उद्देगाक आनी वेवसायांक चालना दिवप हो सरकाराचो निर्धार आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. RDA डिपार्टमेंट जे चलता किंवा आमी जे चलयता ते फक्त महिलांच्या खातीर म्हटल्यार जाता. कारण RDA डिपार्टमेंटातूय काम करपी इट इज मोर दॅन 90% महिलाच आसा आनी ते महिलांच्याच खातीर काम करता. सगळ्यो गजाली जितक्यो करता ह्या डिपार्टमेंटान त्यो महिलांच्या खातीर करता. पुरोहिताच्या बाजाराच्या निमित्तान आत्तां तुमी पळयलें की 4 सेल्फ हेल्प ग्रुप आनी जवळपास 10-12 लखपती दिदी हांकां वयर आत्तां आफोन हाडून तुमी जर पळयशात जाल्यार कमीत कमी आतांच 7 कोटी रुपयाचे लोन डिस्बर्समेंट केला. कितल्या 7 कोटी रुपया. 340 सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या मदीं 450 कोटीचे लोन डिस्बर्समेंट फाटल्या 12 वर्साच्या कार्यकाळात केला आनी हे कोणाक दिला? सगळ्या महिलांक भगिनींक दिला. आनी दोतोरां सांगलें तें बरोबर आसा. हे लोन जर आमकां दादल्यांक दी म्हटलेलें न्ही तो प्रेमराजे म्हणटा ना, म्हणटा तुमकां लोन ना. कित्याक खबर आहा? ही गॅरंटी फक्त बायलांची गॅरंटी मोदीजीन घेतल्या. महिला पैसे घेता जाल्यार मोदीजीची गॅरंटी आहा. दादले पैसे घेता, दादल्यांक सेल्फ हेल्प ग्रुपाक पैसे ना.
फक्त महिन्याक आसा 450 कोटी रुपया गोंय सारकेल्या लहान राज्यात 340 रुपया म्हणजे कमी न्ही. म्हणजे विचार करात की कितक्या मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या हातात पैसे पावले. तांच्यांनी त्याचे वेगवेगळे बिझनेसीस केला. खूप जणांचे पळयतालो म्हणून हांव त्या सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता. आम्ही फक्त म्हणजे महिला सशक्तीकरण हे उलयना, वुमन एम्पावरमेंट हांव फक्त विशय उलयना, तर तांकां खऱ्या अर्थात एम्पावर करपाचें काम म्हज्या सरकारान 7 वर्साच्या कार्यकाळात केला. आणि हांव पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत वेगवेगळे कडेन वयता आसतना म्हाका खूप बरें दिसता की प्रत्येक महिला भगिनी वेगळ्या कसल्या तरी बिझनेसाच्या माध्यमान म्हाका सदोदीत मेळटा आणि सांगता दोतोर तुझ्या RDAच्या सर्कल ग्रुपाच्या मार्फत आपण लोन घेतले म्हणून हो बिझनेस सुरू करूंक शकले. आपण ब्युटी पार्लर सुरू केले. आपण आपलो व्हेजिटेबल बिझनेस सुरुवात केलो. आपण आपले लस्सी पॅकिंग सुरुवात केले. आपण आपले तांदूळ पॅकिंग आणि ब्रँडिंग करून विकपाक सुरुवात केले. कोणी हरसाणे केले. वेगवेगळे बिझनेसीस आसतले जे कोणी इमेजिनूय करूंक नासले हे बिझनेसीस करपा खातीर सुरुवात केले. हांव आमच्या डिपार्टमेंटाचे मनापासून हांव धन्यवाद म्हणटा की खरोखरच एक बरो उपक्रम आसा. एका वरा पयलीं जेन्ना हांव हांगा आयिल्लो आनी प्रोग्राम चालू आसलो, हांव आमचो पार्टी अध्यक्ष आमी पुरुमेंटाचो फेस्त पळयताली आनी जेन्ना पळयतना अशें दिसलें थोडे सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे आसले, थोड्यांचे इंडिव्हिज्युअल आसले, पण तांच्या जे तोंडार हास्य आसले, तांच्यान जी एनर्जी आसली ती खरोखरच ती आवडीन हांगा उबी आसली. मनापासून तांच्यांनी कितें कितें केल्लें. आमी थोडे जेन्ना स्टॉलाचेर गेला तेन्ना कोणी तरी आनी तुमी जर पळयशात प्रत्येक स्टॉलाची नांवां म्हणजे ती बेश्टी नांवां दिवपाक जाय म्हणून दिवंक ना, जाल्यार बरी एक मनान चिंतून म्हणजे खरीच ती नांवां म्हणजे ताका बरो मिनींग आसलेली किंवा त्या नांवानच सगळो अर्थ भरलेलो अशी दिल्ली. आणि हे केन्ना जाता तर जेन्ना ही मनापासून पार्टिसिपेट जाता. आणि हे सगळे केन्ना जावंक शकता. आज आमचे सरकार जर पळयशात अंडर द लिडरशीप ऑफ आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रत्येक घटकाक टच केल्ले आसा. रादर जाणट्यांक म्हणा, बायलांक म्हणा, भुरग्यांक म्हणा, रादर तुमकां एंटरप्रेन्योर म्हणजे तुमकां फोर्स करता की बाबा बिझनेस करपाक किंवा तुमच्या हेल्थाची काळजी म्हणा किंवा एज्युकेशनाक म्हणटा किंवा कोडिंग एंड रोबोटिक किंवा AI म्हणा किंवा वर्क फ्रॉम गोवा. तुम्ही 2 दीस पयलीं जर पळयले आसतले, हांव जाणा आज आमी सगळे डिजिटली खूप ऍक्टिव्ह आसा. वर्कर स्टेशन IT डिपार्टमेंटाचे सॅकाथॉन म्हणजे सेक्साचेर बसून गोंयान काम करचे. म्हणजे गोंयान फक्त टुरिजमा खातीर येवपाचे ना, जाल्यार काम करपाकय तुम्ही गोंयान यात. इतलो आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप केला, इतली आमी डिजिटल आमी कनेक्टिव्हिटी केल्ली आसा. पालिकांच्या वॉर्डांची फेररचनेविषयीचा आदेश राज्य वेंचणूक आयोगान निमनो रद्द केला. वेंचणूक आयोगाच्या या निर्णयाक दिवचलकारांनी येवकार दिला. दुसरे वटेन फेररचना रद्द केल्ल्यान दिवचलकारां मदीं निर्माण जाल्लो संभ्रम पयस जाला. येवपी पालिका वेंचणुकेचे फाटभुंयेर हेर पालिका सयत दिवचल पालिकेच्या वार्डाची फेररचना केल्ले पालिकेचे 14 मदले 3 ते 4 सोडले जाल्यार हेर चडशे वार्ड फोडिल्ले. देखून आदल्या नगरसेवका सयत वेंचणूक लडोवपाची तयारी केल्ल्या इत्सुकां मदीं नाराजी पातळिल्ली. फेररचना करतना घुसपागोंदळ केला असो दावो करीत कांय जाणांनी दिवचलच्या उपजिल्लोधिकाऱ्या कडेन हरकत घेतिल्ली. फाटल्या म्हयन्यात सुनावणी जावन हरकत घेतिल्ल्यांची मतांय जाणून घेतिल्ली. पालिका फेररचने संदर्भात जो निवडणूक आयोगान अध्यादेश काडिल्लो तो सध्या रद्द केला. ते बाबतीत तुमचे मत कितें? ह्या अध्यादेश जो निर्णय आसा रद्द करपाचो ताचे सगळ्यान पयलीं हांव स्वागत करता. स्वागत इतल्याच खातीर की जो अध्यादेश काडलेलो तेंच्यांनी जे डिलिमिटेशना खातीर तातूंत खुबश्यो म्हणजे त्रुटी आसली. आनी त्यो त्रुटी जेन्ना आमी पळयल्यो तेन्ना सगळ्यान पयलीं हांवें तेचेर आवाज उठयलो आनी इलेक्शन गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशनराक हांवें स्वता तेचे दखल घेवन ताका हें केल्लें, ऑब्जेक्शन घातलें आनी सजेशनूय दिल्लें. त्याच बरोबर आमच्या हांगाले ERO म्हणजे इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर म्हणजे डेप्युटी कलेक्टर ताकाय आमी ते बद्दल एक हे केल्लो आपलें एप्लिकेशन केल्लें की हेच्या बद्दल आमी निशेध करता, करेक्शन करचें. तांच्यांनीच करेक्शन मागिल्लें आनी सजेशनूय मागिल्लें. ते सजेशन म्हाका दिसता म्हणजे तेची दखल घेवन हो तांच्यांनी निर्णय घेतिल्लो आसा. त्या बद्दल स्वागत करता आनी ह्या फुडेंय तांचें अशेंच जें कितें आसा तें वेवस्थीत करचें आनी जो डिलिमिटेशन जो भाग आसा तो पुरेपूर अभ्यास करून करचो अशें म्हाका दिसता. आयज एक बातमी आयिल्ली आसा पेपराचेर की डिलिमिटेशन संदर्भात
सो हांगा आमच्या बिजली म्युन्सिपालिटीन आमचो टर्म सोंपलेलो आसा आनी ताच्या रोखडेच डिलिमिटेशन आसलें, इलेक्शन जावपाचें आसलें फेब्रुवारी मार्चान, पूण ते फुडें धुकल्ले गेले. त्या धुकल्ले हेच्या अर्थ कितें जालें, थंय जे डिलिमिटेशन जे आसलें जे डेप्युटी कलेक्टराक हांगाच्यान रिपोर्ट गेल्ले आनी डिलिमिटेशन गव्हर्मेंटान करूंक जालें इलेक्शन कमिशनराक, ते बरोबर 14 वॉर्डां खातीर सारके वेवस्थीत कर म्हणटले, पूण हांगच्यान तेंचे कडेन मिसअंडरस्टँडिंग जालें, कितें जालें काय खबर ना तांच्या बद्दल, आनी ते डिलिमिटेशन ते चुकीच्या मार्गान जाल्लेले आसा सगळे. त्या संदर्भात तांच्यांनी आमकां सांगलेलें की तुमचे जर कंप्लेंट आसा कितें जाल्यार त्यो तुमी मांडच्यो, ज्याचे करून हियरींग जातलें आनी डिस्कशन जातलें म्हणून. तर आमी इंडिविज्युअल कंप्लेंट फायल केल्ली डेप्युटी कलेक्टराक आनी आमचें हियरींग जाल्लें. त्या हियरिंगाक आमी खंय कशें चुकल्या वॉर्ड आनी कितें जालां हाजी शान सगळें करून दिल्ली, रिटर्न दिल्लें आमी. त्या भायर त्या हियरींग जालें. ताज्या उपरांत डेप्युटी कलेक्टर आमचो शुभम नायक आसा, मामलेदार आशिल्लो देसाय आनी इलेक्शन सेलांतले ऑफिसर आशिल्ले. तांच्यांनी सांगलें की चूक आसा ती रेक्टिफाय करता आमी, आनी तांच्यांनी तशें आमच्या जे आमी हियरींग मांडलेले त्या हियरिंगाचेर तेंच्यांनी रोड नामाचेर तशें बरोवनूच घेतलेले आनी वेवस्थीत रोड नामाचेर बरोवन घेवन आमकां दाखोवन ते तेंच्यांनी वर पणजे धाडलेले इलेक्शन जाय. ताजी तेंच्यांनी दखल घेतलेली आसा आनी आयज ते काल 2 दिसां पयलीं तेजी ऑर्डर येयलेली आसा की ते जे कितें डिलिमिटेशन केल्लें तें चुकीचें आसल्या कारणान ते सगळें डिजॉल्व केल्लेलें आसा 14 वॉर्डांतल्यान आनी एज इट इज आसा तशें 2021 आसा तशेंच दवरलेलें आसा. ताज्या खातीर आमी डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार आनी इलेक्शन सेल दिवचले आनी पणजे आनी तेंचे देव बरें करूं म्हणटा, तशेंच म्युन्सिपालिटीचे देव बरें करूं म्हणटा. एक्चुली तांची मिस्टेक एकूच जाली कितें, तांच्यांनी एक तर कन्सर्न म्युन्सिपालिटीक कळोवंक नाशिल्लें एरिया वायज, किंवा जे BLO आहा स्थानीक तांकां तांच्या त्या टायमार विश्वासान घेवंक नाशिल्लें. पूण आतां जेन्ना तुवें करतले एस्टिमेशन करतले की सारकें वेवस्थीत करतले तेन्ना कन्सर्न म्युन्सिपालिटीक घेवचें, कॉन्फिडन्सान घेवचें, BLOक घेवचें आनी वेवस्थीत डिलिमिटेशन आसा ते वॉर्ड जे आसा ते सगळे सारके करचें. देव बरें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. वाळपय नगरपालिका क्षेत्रात येवपी मासोड्डे वाठारांतल्या न्हंयची सामकीच वायट स्थिती आसा. ह्या न्हंयत सगळो कोयर, प्लास्टीक पिशव्यो आनी हेर वस्तू उडयल्ल्यान न्हंयचें उदक पुराय दूषित जाला. तशेंच न्हंयच्या कांठार व्हडा प्रमाणात झाडां पेडां वाडिल्लीं आसात. मोन्सुना पयलीं उदका स्रोत खात्यान ही न्हंय नितळ करूंक जाय आशिल्ली, मात न्हंय नितळ करूंक नाशिल्ल्यान उटंगराच्या पावसाक लागून हुंवार येवपाची शक्यताय आसा. देखून संबंधितान न्हंयत साचून उरिल्लो गाळ आनी कोयर बेगोबेग नितळ करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. गरम्या गांवची जी न्हंय आसा त्या न्हंयचो उगम गरम्या गांवांत जाता आनी ती मासोड्डे हांगा वाळपयच्यान पावता. आनी ती आमची म्हादय जी आसा गोंयची जिवनदायिनी तिका वचोन ती मेळटा आनी तिचें जें उदक आसा म्हादयचें तें सबंद गोंयभर लोक पिवपाक यूज करता. आनी सांगपाचो मुद्दो म्हटल्यार ही जी वाळपयची न्हंय आसा ती अक्षरशा तिजें जें पाणी जें आसा उदीक जें आसा तें दूषित जाल्लेलें आसा. दूषित कित्याक जाल्लेलें आहा, जे वाळपयचे लोक जे आसात, मासोड्डेचे लोक आसात ते ह्या न्हंयत कचरो उडयतात आनी त्या कारणान सबंद जे न्हंयचें उदक आसा तें दूषित जाल्लेलें आहा. वाळपयकारांक आनी मासोड्डेकारांक तुमी ह्या न्हंयत कचरो उडोवचो न्हू, न्हंयचें उदक आहा तें प्रदूशीत करचें न्हू. त्याच बरोबर हांगा जे सरकारी हें आसा इरिगेशन डिपार्टमेंट तांकां सांगूंक सोदता की तुमी पावसा पयलीं ही न्हंय नितळ करची, गाळ उसपचो. फाटल्या 2 वर्सां पयलीं गाळ उसपलेलो, गेल्या वर्सा उसपोंक ना. तर सरकाराक हांव सांगूंक सोदता की बेगींतल्या बेगीन पावसा पयलीं हो गाळ उसपचो. ही जी आमची न्हंय आसा त्या न्हंयेन जर पळयलें जाल्यार चडशे अशे जे प्लास्टिक्स किंवा बाकीची बॅग्स आसा त्या प्रमाणे जे दुसरे सुद्दां जे कितें कितें म्हणजे जशें आमी अगरबत्तीचे पुडे अशें करून हांगासर उडयल्ले वयता. म्हाका दिसता हें जें उदक आसा तें फ्लो बी कांय जायना आनी हांगासर दिसता हें सगळें हांगासर उरल्या कारणान तें दूशीत जाल्लें आसा.
म्हाका जी आमची WRD डिपार्टमेंट आसा तेंच्या कडेन विनंती आसा की हे तेंच्यांनी क्लीन करपाचें. म्हाका दिसता असोच आमी व्हिडिओ लास्ट वर्सा सुद्दां केल्लो, पण तशा तरेची कांयच अशी एक्टिविटी जावंक ना. आमी टायम टू टायम अशें आमी म्हणजे आमच्या प्रशासनाक सांगपाचो प्रयत्न करता की अशे जे पळय गोश्टी हांगासर घडटा तेचेर तेंच्यांनी उपचार करचो म्हणून. गोंयांत 2 दीस गडगड्यात सयत वादळी वाऱ्याचो पावस पडपाची शक्यताय आसा. ते खातीर हवामान खात्यान 24 आनी 25 मे अशा 2 दिसां खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. वाऱ्याचो वेग वरांत 30 ते 40 किलोमीटर इतलो आसतलो अशें कळटा. पयलीं गोंयांत माडापासून वेगवेगळ्या प्रकारचे पारंपारीक हस्तकला तयार करताले. माडांच्या चुट्टापासून मल्लां, हिरांपासून सारणी, कट्ट्यापासून दवल्या तशेंच हेर शोभेच्यो वस्तू तयार करताले. ह्यो वस्तू गांवगिऱ्या वाठारांतल्या जिणेचो म्हत्वाचो भाग आशिल्लो. आतां आधुनीक वस्तू आनी प्लास्टिकच्या वापराक लागून ही कला लुप्त जायत चल्ल्या. मात अजुनय कांय गांवगिऱ्या वाठारांतल्या कलाकारांनी ही कला तिगोवन दवरल्या. पळयात. आमी एक मातशें वेगळे तितूंतल्यान मल्लाच्यान क्राफ्ट करपाक एक लोकांक शिकयतात. युजफूल जाता चडशी ही आमचे पयलीं काजराक लग्नाक देवळांनी ही मल्लाचो माटो घालतालो जे आमचे जाणटेले आशिल्ले. आतां आमी मल्लां घालता आसतना तितून एक थोडे आयटम करून अशें करुया क्राफ्ट, जेणे काडून तो माटो आसा तो मातसो सजावट बरो जातलो. आनी ते पासून ही आमी सुरू दवरली आतां एक गोंयचे ट्रेडिशनल आनी हे उरचे अशेंच, कित्याक आतां सूट लोक सगळे मोबायलाक वयतात. ते परस हे एक सुट्टा सापळो घेवन बसत जाल्यार कितें तर नवीन क्राफ्ट जाता. तुमी कितले वर्सां जाली? हांव ल्हानपणा पासून मल्ल विणपाचो. म्हाजे आई आनी बाबा मल्ल विणटाले. ते देवळांनी माटो घालताले, जे लग्नाक माटो घालताले ताका ही मल्ल विणटाले. आनी म्हाका ल्हानपणा पासून आवड ती मल्ल विणपाची. आतां एक 10 वर्सां जालीं हांव हें क्राफ्ट नवीन करता. मांद्री म्हणटा, शेंद्र्यो म्हणटा, आनी सान्नी तातून ते सान्नी बांदता आमी. सान्नी करतात तासो ताका कितें फुटाचे सान्नी कितें म्हणटात नांव सान्नी? फुटाचे सान्नी हय कितें हिराच्यो हीर काडून हाडप आनी ताचो आनी मागीर ते निवळ जाता तशें फाटी घालप आनी दोरी करप ही आनी मागीर ते आमी बांदप. लोक येता, गिरायक येता, ऑर्डरी बी घेता तुमी? ऑर्डर बी घेता? ना, खंय बाजारां बी व्हरोन विकता आमी आनी कोण जाय जाल्यार घरा कडेन येता आवडपाक. हे आमी भात जे रोयतात तेजे पासून करतात आनी अशें ना की अमकेच भाताचे अशें करूंक जाय. हे भात जे आमी वापरतात करपूट आसता ते चड बरें आसता आनी तेचो पळोवपाकूय बरें दिसता. अशें बाकीचे आसा आनी विणपाक चड अशें टायम लागता, सिंपल आसता. आनी हे आमकां एक वर्कशॉपान शिकयल्लें आशिल्लें जेन्ना आमी ल्हानपणान एक वर्कशॉप अटेंड केल्लो तेन्ना. आनी ती गजाल म्हाका खूब बरी दिसता शिकपाक, कारण म्हाका तेजी आवड खूब आसा ल्हानपणानसून. कितें करता तुमी आतां? मागीर मेट घालता. मॅट कितेचेर करप तें मॅट? कित्याचेर कसले मॅटिरियल? सोण्णाचेर? सोण्णा पासून आमी कातो तयार करता. कात्या पासून मागीर दोरी तयार करता. दोरये मागीर कलर घालता आनी फ्रेमीचेर आमी अशी करून मॅट घालता, तरेवार डिजायन घालता. तर हे सोण्णाचे तुमी घरा कडेन करता सगळें फॅक्टरी? ना, फॅक्टरी करता. कुंडय प्लांट आसा आमचो, त्या प्लांटार आमी हें सगळें करता. सोन्नाचो कातो आसा पळय तो खंयच्यान हाडटा? पयलीं आमी सोण्णां हाडटा, सोण्णां घेता आनी सोण्णां पासून मागीर ती मशिनां घालता. तेजे पासून मागीर कातो सेपरेट पडटा आनी कोकोपीट सेपरेट पडटा. आनी मागीर दोरये कलर घालता आनी कलर करता. मागीर कलर घालता कलर करता. माडाचो खूब उपयोग जाता. माडा पासून खूब, माडाचें कांयच वेस्ट जायना. सगळें माडा पासून कितें कितें तयार करपाक गावता.
फाटले सुमार 4 दिसांसावन मासोडेंतल्या सरकारी मुळावे शाळेमुखार उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक व्हांवत आसा. उल्लेखनीय म्हळ्यार गांवांतल्या जायत्या सुवातींनी नळांतल्या उदक गळत आशिल्ल्यान नागरिकांनी संबंदीत खात्यान बेगोबेग दुरुस्त करची अशी मागणी केल्या. मासोड्डे हांगासर आमची जी प्रायमरी स्कूल आसा तें आसा आनी थंय जर पळयता जाल्यार अशें उदकाचें जें हें आसा तें व्हडल्या तरेन लिकेज जाता. म्हाका दिसता 4-5 दीस जाले उदक जें आसा तें अशेंच लिकेज हें वयता जाल्यार म्हाका दिसता हजारांनी लिटर वयता आनी जर पळयता जाल्यार हो व्हडलो हेका हांगासर डॅमेज जाल्ले आसा आनी अशेंच तरेन म्हाका दिसता एक 4-5 अशे स्पॉट आसा थंय जाल्यार हें उदक कंटिन्युअसली वचत आसा. म्हाका दिसता PWD डिपार्टमेंटान हेचेर बेगीन काम करपाक जाय. तुम्ही अशी कंप्लेंट बी दिवना हांगासर गांवांन हय आतां म्हाका कळ्ळें की आमी ऑलरेडी तांकां कंप्लेंट पावयल्ली आसा. आनी दुसरी गजाल म्हणजे हें आतां मे म्हयनो आसा आनी हें उदकाची स्कॅरसिटी ऑलरेडीच आसा आनी थोड्या घरांनी हेका लागून प्रेशर कमी जाता आनी थोड्या घरांनी उदक सुद्दां मेळना. सो तेका लागून तुमच्या आतां गांवांनी थोड्या घरांनी उदक चडना म्हणटा न्हू सर तुमी उदक ना म्हणून अशें कोणाक दिसभर सांगे बी ना? सध्या म्हाका दिसता फाटल्या जेन्ना 1-2 म्हयन्या पासून जे आमी नवीन पायपलायन घातला त्या पासून म्हाका दिसता सगळ्यांचेच अशें उदक आमचो प्रॉब्लम सॉल्व जाल्लो. पण जेन्ना म्हाका दिसता हें लिकेज जाल्या नंतर म्हाका दिसता थोड्यांक बी अशें उदक पावना अशी मातशी दिसता संभावना आसा. सो तेका लागून हेचेर मातशें हें जावपाक जाय. आतां तुमच्या गांवांन आतां येताना 4-5 कडेन पायपां फुटलेली आहा ती अशी डेली चालूच आसता अशें? हय हें आतां कितें जालां की नवीन पायपलायन तेंच्यांनी हें केल्या आनी म्हाका दिसता की जी पायप आसा ती म्हाका दिसता जुनी आसा अशें तेंचें म्हणणें आसा की जुनी तेंची आसली ती तेज्या वयल्यान हें लिकेज जाता म्हणून. पण तरी सुद्दां हें उदक जें म्हाका दिसता वाया वयता तें मातशें तरी कशें तरी कंट्रोल करपाक जाय. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.